होंडा 70च्या गणेश देवस्थानान अंदू आपलो पयलो वर्सुकी दीस सुवाळो व्हडा उमेदीन आनी विविध कार्यावळी सयत मनयलो। या निमतान नाट्य मोग्यांक धन्या देवचारा हे ज्येष्ठ लेखक पुंडलीक नायकान बरयल्ल्या दर्जेदार नाटक पळोवपाची संद लाभली। कारापूर साखळेच्या विठ्ठल मंच सांगाती ह्या नाटक पंगडान अंदू धन्या देवचारा नाटक निर्मिला। देव देवचार आनी भुताखेतांचे विश्व उलगडावपी ह्या नाटकाक गोंयभर प्रयोगाक मागणी जावपाक लागल्या। शुक्रारा होंडा 70च्या गणेश देवस्थानाकडेन ह्या नाटकाचो प्रयोग जालो। लोकांनी नाटकाक उपाट प्रतिसाद दिलो। पळयात तातूंतले कांय खीण। त्याचे भरे मानव आणि विको हो आमचो व्यवसाय त्याला एक किती जावचे पुष्टा खाणार कामोर आके गुती आणि हातान पुरात घेऊन रानान गेलो वता वता म्हटल्यार गंपार बापूय भाळो पुराणचे म्हणटालो कसो असली पूर्वजांची पुराण घरात असप म्हटल्यार केले व्हडले भाग्य। GOA365 खातीर जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार।